सगळ्यांक येवकार आयची जी प्रेस आसा ती सामान्य इशू जे गोंयकारांक लागता तेजेर आसा. इंडियन बँक असोसिएशन हेजी एन्युअल जनरल मिटींग 75th एन्युअल जनरल मिटींग जी एवरी इयर जाता ती 16 सप्टेंबराक जाली आणि तितून एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आणि एक इम्पॉर्टंट डायरेक्टिव्स आमच्या युनियन फायनान्स मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारामन यांनी दिली. ते तुमकां हांव वाचून दाखयता. People who cannot speak local language should not be assigned to roles dealing with customers. हेजो मिनिंग की जर लोकल असतात, फॉर एक्झाम्पल गोंयान आता गोंयकार आसा, लोकल गोवन आसा, तो जर फाल्यां एक जाणटेली बाय नाजाल्यार बिझनेसमॅन बँकेन गेलो, जर चॅक तेका कितें इश्यूज आसा, एटीएम कार्ड शेडलें आनी कितें लोन घेवपाक तो गेलो, लँग्वेजीक लागून, कोंकणीक लागून नाजाल्यार कोंकणी कळना, हिंदी कळना, दुसरी कितें भाशा कळना लागून ताका परत धाडटा. म्हणून हो इशू आयज नॅशनल लेवलाचेर हायलायट जाल्लो आसा आनी तेजेर आमी कशें कितें फुडलो स्टेप घेवपाचो आसा आनी आमी कितें लेटर्स करपाचें आसा आनी कितें कशें तेजेर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता गोंयकारां खातीर तेजेर आमचो मनोज बाब सांगता. येवकार तुमकां जशें अजयान सांगलें की हो एक इशू आसा जो सामान्य गोंयकारांक लागता, प्रत्येक गोंयकारांक लागता आनी हो इशू आमचो सरकार निग्लेक्ट करीत आसा. 16 तारखेर एक एजीएम जाली. ते एजीएमान बँकिंग सेक्टराची जी एजीएम आसता ते एजीएमान आमची ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर जी फायनान्स मिनिस्टर आसा निर्मला सीतारामन तिनी स्टेटमेंट केलो की प्रत्येक बँकेन रिजनल लँग्वेज ही लोकल लँग्वेज आसा ती कळटा त्याच स्टाफाक थंयसर रेक्रूट करपाक जाय. हो एक व्हडलो स्टेटमेंट आसा आनी आमी ह्या स्टेटमेंटाक वेलकम करता. आयज गोंयानूय तीच परिस्थिती जाल्ली आसा. ज्या ज्या बँकेन आमी वयतात थंय नॉन कोंकणी स्पिकींग स्टाफ आसता आनी तेका लागून सामान्य जे गोंयकार आसा जेंकां दुसरे लँग्वेज कळना तांकां भरपूर प्रॉब्लम आनी इश्यूज फेस करचे पडटा. आमचे कितलेशे भुरगे शिकलेले आसात पूण प्रॉब्लम असो जाता की कोंकणी ही लँग्वेज मॅन्डेटरी नासल्या कारणान आनी ह्या सरकाराचो ह्या बँकिंग सेक्टराचेर कसलोच कंट्रोल नासल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक रिक्रुटमेंट मेळना, जॉब मेळना आनी भायल्यान लोक येतात हांगा आनी ते कस्टमरा वांगडा 1 to 1 डायरेक्ट डील करतात आनी तितून कस्टमर आनी एम्प्लॉईज दोगूय जाण भरपूर प्रॉब्लम फेस करतात. सो हे जे स्टेटमेंट केला तेका लागून आमी एक आरबीआयक लेटर करता. भितर आमची सजेशन्सूय आसा, पॉयंट्सूय आसा. तुमकां ब्रीफ करपाक गेल्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार आमच्या गोंयचो बँकिंग सेक्टर केदो व्हडलो आसा. आमच्या गोंयान 46 बँक ऑपरेट करता. आता 46 बँकां भितर 12 आर पब्लीक सेक्टर बँक्स, 17 आर प्रायव्हेट सेक्टर आनी 14 आर कॉपरेटिव्ह बँक्स. हे सगळे मेळोन 46 बँक मेळोन टोटल 780 ब्रांचीस गोंयभर आसा. 780 ब्रांचीस गोंयभर आसा. म्हटल्यार तुमी इमेजीन करपाक शकता की हितून कितलो स्टाफ आसतलो तो आनी कितलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. गेल्या म्हयन्याचो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जेन्ना येयलो तेन्ना गोंयचो जी पर्संटेज आसली ती 13.2 कितें 5 कितें तरी आसा, प्लस 13 ऑलमोस्ट 13% आसा, 13 प्लस आसा. आनी ती ऑल ओव्हर इंडिया जे स्टेट्स आसा त्या स्टेटीन ती 7व्या नंबराचेर आसा. म्हटल्यार आमच्या गोंयान आयज अनएम्प्लॉयमेंट एके वाटेन आसा. आमच्या गोंयान भुरग्यांक कामां ना आनी दुसऱ्या वाटेन हांगा बँकिंग सेक्टरान भायल्यान लोक येवन हांगा रेक्रूट जातात. जशें ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की हें रेक्रुटमेंट जावपाक जाय, तेंच्यांनी आरबीआयकूय सांगलें आनी तेंच्या एजीएम जी मिटींग आसा त्या मिटींगेकूय तेंच्यांनी डिस्कस करून एक स्ट्रिक्ट मेसेज तेंच्यांनी पास केल्ली आहा. सो हें जे
बँकिंग सेक्टर गोंयांत आसा. आयज आमच्या गोंयांत जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक 1000 मनशां फाटल्यान जी ब्रांच आसपाक जाय, बँकेची ब्रांच आसपाक जाय, ती ऑल ओव्हर इंडिया हायस्ट आसा. आमचे पर कॅपिटाचे डेपॉझिट जाता ते पासून हायस्ट आसा. आणि गोंयच्या बँकेन जो इकॉनॉमिक सर्वे 2021-2022 हो गोंय गव्हर्नमेंटान जो रिलीज केला, तितून जो फिगर आसा म्हणजे गोंयच्या बँकेन आयज कितलो पयसो आसा जाल्यार तो आसा 93,618 crores, 63,618 करोड. इतलो पयसो गोंयच्या बँकेन आसा, गोंयकारांनी डेपॉझिट केल्लो आसा. पूण ह्या पयशाचे जे रिटर्न्स मेळपाक जाय गोंयांत, जे रितीन रिटर्न्स दिवपाक जाय आसले ह्या बँकेनी ते दिल्ले ना. जो जस्टीस गोंयकारांक करपाक जाय आसलो तो केल्लो ना. स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू लोन्स. एम्प्लॉयमेंट आमच्या भुरग्यांक बँकेन खूप कमी मेळटा, स्पेशली इन नॅशनलाइज्ड बँक्स. आणि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जे प्रधानमंत्रीचे योजना आसात भितर मुद्रा लोन आसा, जाल्यार मुद्रा लोन पासून जो पास केला त्याचो जर अमाउंट पळयत आमी, इट इज व्हेरी व्हेरी लेस कंपेर्ड टू दीस डेपॉझिट्स. म्हटल्यार खंय ना खंय तरी बँकिंग सेक्टर फेल जायत आसा गोंयकारांक जस्टीस दिवपाक. अशें दिसून येता की हे बँके फक्त गोंयच्यान पयसो कलेक्ट करपाक येयलात आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी गोंयकारांक कितें रिटर्न दिवपाक जाय ती मात सुद्दां ना. हे खंय तरी बदल घडपाक जाय. तेच युनियन मिनिस्टरान आपल्या स्टेटमेंटान आनी ते एजीएम मिटिंगेक सांगलेले आहा की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता बँकिंग सेक्टराची लोकांक बरी सर्व्हिस दिवपाची. प्रत्येक सामान्य मनीस आसा तेका लोकल लँग्वेजीन थंय तेंच्यांनी एंटरटेन करपाचे, तेंका हँडल करपाचे. स्पेशली जे 1-to-1 जो स्टाफ बसता तो स्टाफ, बॅक ऑफिस जो स्टाफ आसता दॅट इज डिफरंट. पूण लोकां वांगडा जो कॉन्टॅक्टान येता तो स्टाफ तरी लोकल लँग्वेज म्हणजे गोंयांत आमची जी कोंकणी लँग्वेज आसा, कोंकणी लँग्वेज आसलेलोच मनीस थंय आसपाक जाय. आतां आमी जे तेंका थोडे पॉयंट्स घातला, आमी जे आरबीआयक एक लेटर केला तितून आमी तेंका सजेशन्स केला की तेंच्यांनी कितें कितें करपाक जाय. हेच्या पयलीं एक सांगपाक सोदता की आमच्या गोंयानूच लोकल लँग्वेज जी ऑफिशियल लँग्वेज आसा आमची, जो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा 1987, हो सरकार कबडान बंद करून दवरता. आनी तेंच्यांनी इतली वर्सां तो बंद करून दवरला. जशें आमी काल तुमकां सांगलेले की गोवा गव्हर्नमेंटाचे ऑफिशियल गॅजेट जावं गोवा गव्हर्नमेंटाचे कायदे हे कोंकणीन नाजाल्यार मराठीन जे येवपाक जाय कायद्यानुसार ते येना. तशेंच बँकिंग सेक्टरानूय जे येवपाक जाय ते येना. ऑफिशियल लँग्वेज मिनिस्टर जो आसा तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, पूण तेका सध्या ह्या अफेरांचेर पळोवपाक तेका टायम ना. सध्या तेचे फूल जो फोकस आसा तो काँग्रेसच्यान MLA कशे हाडपाचे, हाडला तेंका कशे सांबाळपाचे आनी आपले जे नाराज कार्यकर्ते आसा त्या कार्यकर्त्यांक कशे थंड करपाचे हेतूनच तेजो मॅक्सिमम टायम वयता. प्रत्येक राज्य आपले लोकल लँग्वेज आसा ती प्रोमोट करता, प्रोटेक्ट करता आनी आपलो कायदो सांबाळटा. तमिळनाडू क्लियर कट बँकेंक वॉर्न केल्ले आसा की तेंच्यांनी कंपल्सरी लोकल लँग्वेज यूज करपाक जाय म्हणून. हे थोडेच कटिंग्स आमी तुमकां दाखयता. तशेंच केरळान आसा मलयालम लँग्वेज कंपल्सरी करपाक जाय म्हणून. तशेंच कर्नाटकान आसा कन्नड लँग्वेज कंपल्सरी करपाक जाय म्हणून. आनी हेका लागून प्रत्येक गव्हर्नमेंटाचे आपापले कमिटीज आसा ते फॉलोअप करता आनी भरपूरशा राज्यांनी लोकल लँग्वेज ही मेन लँग्वेज थंयसर बँकिंग सेक्टरान इंटरॅक्ट करपाक, ते भितर स्लिपी जावं ना जाल्यार बाकीचे जे गजाली आसा ते सगळे कम्युनिकेशन जे आसा ते येवपाक लागून तेंच्यांनी ते पाळले आसा आनी ते चालू आसा. पूण गोंयानूच आमच्या फक्त इंग्लीश नाजाल्यार सेकंड लँग्वेज आसता ती चडशी हिंदी आसता. हेचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा आनी हेका लागून सामान्य जनतेक भरपूर त्रास जाता. आतां आमी एक लेटर केला, आमी एक मेमोरेंडम दिता आरबीआय जे फाल्यां आमी इनवर्ट करतले. हे मेमोरेंडमान आमी तेंकां थोडे
सुचोवणे केल्ले आसा. भितर पयली म्हटल्यार जे रिक्रुटमेंट जातले, ह्या फुडें जे रिक्रुटमेंट जातले गोंयान बँकेचो स्टाफ भरतले ताका कंपल्सरी कोंकणी लँग्वेज ही कळपाक जाय, हे मॅन्डेटरी तेंच्यांनी करपाक जाय. म्हणजे कोणूय गोंयान येतलो पूण ताका कोंकणी जर कळना जाल्यार ताका बँकिंग सेक्टरान जो डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान येता लोकांच्या ताका तो जॉब मेळपाक जायना. ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आसा ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय बींग अ लोकल हे. आनी हे आमी म्हणना, युनियन मिनिस्टर म्हणटा, सो आमी फक्त हे आरबीआयक आमच्या कडल्यान एक मेमोरेंडम दिता. सेकंड, जे एक्झिस्टिंग स्टाफ आसा जेंका कोंकणी कळना पूण तेंका पोस्टिंग जाल्ले आसा तेंका खंय ना खंय तरी कोंकणीची ट्रेनिंग दिवपाक जाय. जर तेंका तुमी ट्रान्सफर करपाक शकना जाल्यार थंयसर जर सद्या एट प्रेझेंट तुमी गोंयकारांक जर घेवपाक शकना एट प्रेझेंट जाल्यार तितल्या पुरती तेंका कोंकणीची लँग्वेज तुमी जी कोंकणी लँग्वेज आसा ती शिकोवपाक जाय, तेंका ट्रेन करपाक जाय. तेका लागून तुमी गोवा युनिव्हर्सिटीची मदत घेवपाक शकता, गोवा कोंकणी अकादमीची मदत घेवपाक शकता, कोंकणी भाशा मंडळाची तुमी मदत घेवपाक शकता. मागीर जितले सायनबोर्ड्स जे बँकेन लागता, आयज लोकांक कळना कोण कॅशियर, कोण कितें करता, कोणा कडेन तुवें न्यू पासबुक करपाक जाय, कितें करपाक जाय, कित्याक इंग्लीश वाचपाक सगळ्यांक कळना. सो तेका लागून भरपूर प्रॉब्लेम जाता. सो जे सायनबोर्ड्स आसतले तेतूनय कोंकणी ही मॅन्डेटरी लँग्वेज थंय आसपाक जाय. मागीर जितले स्टेशनरी येता म्हटल्यार भितर स्लिप्स येतले, भितर मागीर पब्लिसिटी मटेरियल येतले, मागीर ब्रोशर येतले, हे सगळे कोंकणीन ते बँकेन अवेलेबल करून लोकांक दिवपाक जाय. मागीर इम्पॉर्टंट इज SMS. म्हटल्यार तूं जेन्ना पयशे डेपॉझिट करतना तुज्या बँकेंतल्यान कोण पयशे काडटा, आयज भरपूरशे स्कॅम जातात. तुज्या बँकेंतल्यान पयशे काडटा आनी तुका SMS येता, ती SMS येता, पूण सामान्य आनी हे स्पेशली जे स्कॅम कॉल्स येतात ते स्कॅम कॉल्स कितें करता, तुज्या कडल्यान OTP बीन घेता, तुज्या कडल्यान पयशे काडटा, पूण सामान्य मनशाक ती मेसेज इंग्लिशीन येयल्ल्या कारणान ताका कळत ना की ताच्या बँकेंतल्यान पयशे गेले म्हणून, कित्याक ताका ते वाचपाक कळना. सो जी SMS येता ती पासून जर हे बँक 93,000 crore म्हणजे ऑलमोस्ट 1 लाख करोडाचो बिझनेस गोंयान जर करता जाल्यार तेंच्यांनी कोंकणी लँग्वेज ही कंपल्सरी SMSान तेंच्यांनी धाडपाक जाय आनी हे आसपाक जाय. जे एडवर्टाइजमेंट्स करता, हे बँकी जेन्ना आपली स्किम्स लोकां मेरेन पावयता, मुद्रा लोन पावयता, अशे डिफरंट स्कीम जे आसा तेंचे लोकां मेरेन पावयता, आनी इंटरेस्ट रेट्स पावयता, तेन्ना तेंच्यांनी आमचे जे लोकल चॅनल्स आसतले, जर न्यूज चॅनल्स आसतले, न्यूज मिडिया, आमची प्रेस मिडिया आसतली, तेंकां ते लोकल लँग्वेजीन तेंच्यांनी ते प्रिंट करून लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. आनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार आमी एक लेटर करता, गोंयचो चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत हो ऑफिशियल लँग्वेज मिनिस्टर आसा, तेकाय आमी लेटर करता की तेने जशे बाकीचे स्टेट्स आपले लँग्वेज प्रोटेक्ट करता, आपले लँग्वेजीक जस्टीस दिता, तशीच तेंच्यांनी हांगा कोंकणीक आमच्या जस्टीस दिवपाक जाय. हे बीजेपी गव्हर्नमेंटाच्या मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्ले आसा. जेन्ना तुमी डबल इंजिन म्हणटा जाल्यार वयल्या इंजिनान सांगता ती गजाल हांगा सकयल्या इंजिनान आयकपाक जाय, बाकीचे सगळे गजाली तुमी आयकतात. कोळसो हाडपाक जाय जाल्यार कोळसो हाडटा, रिवर नॅशनलायज करपाक जाय रिवर नॅशनलायज तुमी करतात, हायवे रूल करपाक जाय जाल्यार हायवे एक्सपान्शन तुमी करता, 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाल्यार ते तुमी हाडटा. जाल्यार हे एक इम्पॉर्टंट जी स्टेटमेंट आसा आनी जी ऑर्डर आसा ती ह्या सरकारान आनी ह्या सीएमान पाळपाक जाय, गोंयकारांक जस्टीस दिवपाक जाय आनी गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय आनी बँकिंग सेक्टरान इज ऑफ डुईंग बिझनेस जो आसा तो सोयस्कर करपाक जाय. देव बरें करूं. आरबीआय तुम्ही दिता म्हटलं न्हू ते मेमोरेंडम. Yes. तुम्ही आता नॅशनलाइज बँक हिंगा आहा, SBI आहा जावं दुसऱ्यो बँकिंग आहा, तेंका भितर या ते सॉरी त्या विसरलो सांगपाक, आमी जितले हेड ऑफिसीस आसा हांगा बँकेचे, जितले हेड ऑफिस आसा चडशे पणजेत आसा चडशांची. सो आमी सगळे हेड ऑफिस जे बँकिंग आसा आता ऑलमोस्ट 46 जे बँकीस आसा, 46 बँकिंग मेन बँक्स आसा, भितरले जे नॅशनलाइज बँक आहा, इवन प्रायव्हेट सुद्धा बँक्स आहा, ते सगळ्या बँकिंग आमी कित्याक कॉपरेटिव्हान चडशे आमचे गोंयकारूच आसता. सो बाकीच्या हे बँकेन गोंयकारांक घेवपाक लागून आमी जे हे मेमोरेंडम आसा ते सेम आमी तेंका कवर लेटर करून हे मेमोरेंडम तेंका आमी कॉपी करता.